मोऱ्या गोळ्या सांगता म्हण्या जेसू स्वादीक बोळ्या सर्गीतांव तूं देवलो सोदूंक म्हाका आयलो पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुचे थंय ओड म्हाका पयसो रोंगसो नाका पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुचे थंय ओड म्हाका पयसो रोंगसो नाका जेसू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका कोंडा वाड धरली पिसाय बोडा धरली पाटी म्हाका आपू गायांत तुज्या लिपो नाणून पवित्रता दवर सदां काळजान पाटी म्हाका आपय गायांत तुज्या लिपो नाणून पवित्रता दवर सदां काळजान जेसू सर सुंदरा बोदुलो बर्तारा सूर्या प्रास्पसळी मोवा प्रासडची बोक्षी सुखी सोमे करतो मागा करते जाता से पोय गबा ससार सोबी सगा बोक्षी सोगी सोमे करतो मागा करते जात से पोय गबा ससार सोगी सगा Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. परत आम्ही तुझी आसक्त भुरगी तुझे मगा जमल्या या पवित्र सक्रमेंतान तू खरोच आजार आसाय आमचो बरो गवळी सर्गीत हांव देवलोली शेळी आमकां हरी एकल्याकी सोदून आयलेली तूं शेळी जावन आसाय आमकां हरी एकल्याकी जिवी दिल्ली शेळी तूं जावन आसाय
येमकोणाच्या त्या पासांतलो निवारलो आमच्या गुलामपणांतल्यान आमकां सुटका दिल्लो आमच्या बातकांतल्यान आमकां नितळ केल्लो आमचे सुखी सर बगसून आमकां सर्गींचे राज उक्तो केल्लो सोम्या तूं ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसाय देवाचो देव तूं रायांचो राय तूं आमचो सोमी आमचो देव आमचे मुखार आसाय आमी तुका आराधन करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता सोम्या या घडये तुझे हजरपण या भोव पवित्र सक्रामेंतान आमी वळखून घेता सोम्या आमी तुका नमन करता मोगळा जेजू या घडी हांगासर जमलेल्या या सक्कड भाव भयणीक तुझ्या पांयां समर्पण करता विविध माध्यमां मारिपादी आराधनान आजार जावच्या हर एका भावनांक तुझ्या पांयां समर्पण करता सोम्या या आराधना वेळा तुजो अनुभव करूंक तुझ्या दैविक सत्तेचो अनुभव जोडूंक जायते बरेपण जोन घेवंक प्रत्येक जण कुडी आत्म्याची भलायकी लाभोवंक तूं आमचे संगी राव सोम्या आमचे संगी तूं राव आनी आमकां हर एक लागी तुज्या बेसावांनी बस सोम्या तुका आमी मान करता सोम्या तुका आमी नमन करता तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता सोम्या जेजू तुका जावं मान आनी वगळाप आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Naman tuka sumyan Jesu. Naman tuka sumyan Jesu. Naman tuka sumyan Jesu. Naman tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Pranipat tuka sumyan Jesu. Pranipat tuka sumyan Jesu. Pranipat tuka sumyan Jesu. Pranipat tuka sumyan Jesu. Ye Jesu Krista tu sergincia serpodun tuka naman kerta aradhanani vandan karo जीवने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. मोगाळ बाबा आणि बहिणी क्रिस्तांवपण म्हळ्यार या जेजूक सोमी आनी सोडवणदार म्हणून मानून घेवचे. ओ सोमी ओ सोडवणदार आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो तर मोगाच्या बाबा बहिणी या भोव पवित्र सक्रामेंतांत या सोमयाक आमी ओळखून घेवया या सोडवणदाराक आमी ओळखून घेवया या सोमया मुखार आमी सरपडुया या सोडवणदारा मुखार आमी सरपडुया या सोमयाक या सोडवणदाराक आमच्या काल जमानांत हांव परत आराधन मान वगळाप दिवन 300 उतरांनी विणलेलें हें गीत परत आमी एकठी गावया. ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवनो आणि बहिणीनो जुआव सोवांचेल अध्याय 4 जेजू आणि समारियाच्या त्या स्त्रियामध्ये चल्लें तें संभाषण वाक्य 25 ती स्त्री म्हणटा क्रिस्त म्हणटात तो मागलोलो येता म्हूण हांव जाणा तो येतात सकड संगती आमकां सांगतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. क्रिस्त म्हणलो एकलोलो मागलोलो येता म्हूण हांव जाणा आनी तो येताच सकड संगती आमकां सांगतलो आनी तक्षण जेजू त्या स्त्रियेक म्हणटा हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो मागलोलो क्रिस्त जेजू आमचे मुखार आसा म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशांत सकड जाणा आसो म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशांत आमचे लागीं उलोवचो सोमी आमचे मुखार आसा मोगाळ भवनो आनी भयणीनो त्या सोमया मुखार आमी आसा आनी त्या लागून ती स्त्री फुडें धांवता आनी वचून सकड लोकांक म्हणटा येया हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एका मनशाक पळया वस्तू क्रिस्त जायत गय म्हजे विशांत सगळें म्हाका उगडापें गेल्ला एका मनशाक पळया येया वस्तू क्रिस्त जाय वस्तू क्रिस्त जाय मोगाळ भवनो आनी भयणीनो हांवें सांगलें म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशांत हरी एक संगती कळीत आसो सोमी आमच्या मुखार आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या मुखार आसा ते देखून थोडे फावटी आमी म्हणटा आमकां कितें जाय आमी मागच्या की पयलें विचारच्या की पयलें ताका कळीत आसा कित्याक म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशांत हरी एक संगती हरी एक घडी जनाचो सोमी आमच्या मुखार आसा हें सत हें आमी बाबार्थान मानून घेजय मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून आमी म्हणचे केन्नाय सोमी आमच्या सांगात आसा आमच्या मुखल्यान आसा आमच्या फाटल्यान आसा आमच्या बगलेंक आसा आमच्या वयर आसा आमकां रेवट घालन आमकां वेडो घालन तो आसा म्हज्या आनी तुज्या विशांत हरी एक संगती कळीत आसो सोमी आमच्या मुखार आसा त्या देखून तो आमी मस्त बडी आयकल्ली उरता किर्तनकार किर्तन 130 वाक्य 1 म्हणटा हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उरता तें तूं जाणाय पयस जावन म्हजी चिन्नां तुका कळीत आसात हांव चलतांगी आड पडटा तें तूं जाणाय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ही उतरां एक घडी आमी सांगाता मुनिया मोगाचें न्हू हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उरता हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उरता तें तूं जाणाय तें तूं जाणाय पयस जावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसा पयस जावन तुजी चिंता म्हाका कळीत आसात हांव चलतांगी आड पडटा हांव चलतांगी आड पडटा तें तूं जाणाय तें तूं जाणाय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसा 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 सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात एक घडी दोळे धांपया मोगाचे न्हू आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया आमच्या जिविता विशांत हरी एक संगती कळीत आसच्या त्या सोमया मुखार आमी आसा आमची हरी एक बोगना आमचो हरी एक सुख संतोष आमची हरी एकल्याची पिडा शिडा आमचे हरी एकल्याचे कश्ट दूख रडणे हरी एक संगती कळीत आसो सोमी आमच्या मुखार आसा त्या सोमया मुखार आमी आसा मोगाच्या बाबा भयणी एक घडी ताचे कडेन उलोवया एक घडी आमी उलोवया आमकां कितें ताका सांगूंक आसा आमकां कितें ताका समर्पण करूंक आसा आमच्या काळजाचे अत्रेग आमचे बेबिरांत आमचें दूख कितें सगळें दोस्ता
सगळें ताचे लागीं एक घडी आमी उलोवया. आमचे काळजां मनां ताचे मुखार आमी उक्ती करुया मोगाचें न्हू. कांय लिपोवन दवरूंक साध्य ना. म्हज्या आनी तुज्या जिविताची हर एक संगती ताका कळीत आसा. त्या सोमया मुखार आसा हांव. आमचे उणेपणी, आमची अस्गतगायी ताचे मुखार आमी उक्ती करुया. त्या सोमया कडेन आमी उलोवया एक घडी. तर आमचो मोग करच्या त्या सोमयाचो मोग करन, त्या सोमयाचो मोग अनुभव करन, त्या सोमयाक स्तुती जावन गावया गीत तुजो मोग करता सोमया पान नंबर 16. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हणून मानून घेता. आनी त्या सोमयाक संत थॉमसान उलो मारलेल्या वरी म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, आमच्या काळजां मनांत हांव आमचो भावार्थ, आमची पातयेनी त्या सोमयाचेर रोंबोवन, कित्याक म्हज्या आनी तुज्या जिविताची हर एक घडी, म्हज्या आनी तुज्या जिविताची हर एक संगत कळीत असो सोमी आमच्या मुखार आसा. मोगाच्या बाबा भयणी, त्या देखून ताका सोमया म्हज्या देवा म्हणून आमी उलो मारया. तसो मोग आमी करया, तसो मोग आमी साकया आनी त्या सोमयाची स्तुती करन हें गीत आमी गावया. तुजो मोग करता सोमया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. आराधन हांव करता सोमया, सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमया, सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता, सर पडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन
सरपडून वंदिता मोसोसो मी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा देता धनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो सोमी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 अरे गान गाओ गुलाब तुका महिमा हालेलुया हालेलुया या घडी आम्ही पवार तुझे संगी तुझ्याला की आम्ही सबका दान सोनिया अंग सजवलेल्या या संकट भाव बहिणीला समर्पण हालेलुया सोनियांची सोनाई की देऊ नये पराचा कष्टचा दुःखाचा पीडा चिडाचा लगी भाव सोनिया तुझी दैविक सकत या घडी या पवित्र सक्रमेचा दान हरी एकल्याच्या कोडीक त्यांच्या कोडीच्या शिराशिराने म्हणल्या बरे वाळून दे सोनिया बरे बंदंगा अनुभव करून दे सोनिया हरी एकल्या संगता राहू सोनिया तुझे सकत तुझे बरे बंदंगा लाभ दे सोनिया आणि तू सोमी तू देव म्हणले त्याचे जीवितांत ओळखून घेऊ आणि त्यामध्ये पा तुझेर विश्वास दोन तुझेर बाबा दोन पातेनो जीव गुरपा दे सोनिया आपण सोनियाचे touch Lord Jesus bless Lord Jesus thank you Jesus praise you Jesus hallelujah 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 praise the Lord Praise the Lord praise the Lord Praise the Lord hallelujah 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 हालेलुया मोगाळ भवन आणि बहिणीनो मुस्तबोटी आम्ही पळयला आम्ही आयकला जावं बरो केदना जिवितांत देवाचेर पातयेनी उणी जाता जिवितांत मागणे उणे जाता तवळ आमच्या जिवितांत एका तरासो काळोख एका तरासो अंधकार भितर सरता मोगाळ भवन आनी बहिणीनो तेगून देवातावन आमी कितले पयस वेता आमी तितले काळोखाक वायटाक आमी सांपडता तितले पयस आमी सरता एम्माउसाच्या वाटेर ते दोगसीस जेजूच्या मरणा उपरांत भियेल्ले कावजेल्ले एका तरेची भिरांत तांचे थंय आसली एका तरेचे एकसुरपण आसलें एका तरेचें निरासपण तांचे थंय आसलें भावार्थ अस्गत जावन तांचे थंय आयिल्लो आनी त्या घडये जेजू तांचे सांगाता समकाता
एका तरेचें धैर्य तांकां दिता, सांगतपण दिता, तांचे थंय आसलें तें निरासपण काडूंक तो पयस करता. आनी तो वळू तांणी जेजूक म्हणलें, आतां काळोख जालो, आमचे सांगाता राव. आतां काळोख जावन आयलो, आमचे सांगाता तूं राव. मोगाल भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत एका घडये त्या जेजूक सोम्याक आमी आपय जय मोगाचें न्हू. त्या देखून हांवें सांगलें, आमची पातयेनी एकच सोमी सोडवणदार. आमचो सगळो भावार्थ ह्या जेजूचेर आनी हो जिवंत देव, जिवंत क्रिस्त, ताचे विने आमकां जिवीत ना मोगाचें न्हू. त्या देखून परत एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमची काळजां मनां परत ताका एक घडी आमी उक्ती करया मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत कसलें बेबिरान, कसली कावजेनी, कसलें एकसुरपण, निरासपण आसा. आमच्या जिविताची अस्गतगाय आनी प्रत्येक जण आमच्या जिवितांत कसलें गुलामपण, कसलो काळोख आमच्या जिवितांत, आमच्या कुडीन आमचे थंय आसा. ह्या घडये आमी सोम्याक समर्पण करया मोगाचें न्हू. सोम्याक आमी समर्पण करया आनी त्या सोम्याक सांगया, म्हज्या सांगाता तूं राव जेजू. हांव तुजे थंय तुजे शिवाय जियेना. तूं म्हजे सांगाता रावोंक ये. म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये म्हज्या सांगाता राव, म्हज्या सांगाता पैन कर. ह्या म्हज्या जिवितांतलो काळोख, ह्या म्हज्या जिवितांतलें बेबिरांत, ह्या म्हज्या जिवितांतलें दूख, ह्या जिवितांतले कश्ट तूं निवराय सोम्या, पयस कर सोम्या. म्हजे सांगाता तूं राव, म्हाका धैर्य दी, म्हाका सांगतपण दी म्हणून त्या जेजू कडेन आमी एक घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. प्रत्येक जावन तुमचे लागीं कोणीय सांगला मागोंक, तांचो ह्या घडी आमी उडास करया. विविध तरेच्या बांदपासाक वळख जावन, विविध तरेच्या काळोखांत कश्टांची आमची भावनां जावं बरो पिडे वरवीं, जावं बरो आनी खंयच्याय तरेच्या वायटाक सांबडोवन कश्टांत आसात, काळोखांत आसात, निरासपणांत आसात, एकसुरपणांत आसात, त्या भावनांचोय आमी उडास करया. आनी सोम्या कडेन आज आमचे सांगाता मात न्ही, तांचे सांगाताय तूं राव सोम्या. तांच्या जिविताच्या पयल्या वेळार तुजो सांगात तांकां दी. जशें एम्माउसाच्या वाटेर त्या सिसांनी तुजो अनभोग जोडलो, सांगतपण भोगलें. आनी शेकी ते म्हणाले, वाटेर तूं आमचे लागीं उलयतना, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां सांगतना आमची काळजां आमचे भितर पेटलेली, अनुभव जाल्लो नेगी. सोम्या तूं आसाय जाल्यार असलोच अनुभव आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिविताच्या कश्टांच्या पयल्या वेळार, दुखाच्या पयल्या वेळार, बेजाराच्या, निरासपणाच्या, एकसुरपणाच्या पयल्या वेळार आमी बगूंक साध्य. सोम्या तुजें सांगतपण आसा जाल्यार तर आमचे सांगाता राव सोम्या. आमचे सांगाता तूं राव, आमकां सांगी नाका. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या हर एका घडये आमचे सांगाता तूं राव. त्या जेजूक आमच्या जिविताच्या हर एका कोनशाक आमी आपोवन व्हरया मोगाचें न्हू. आमचें सगळें जिवीत सोम्याच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. ताचो उजवाड आमच्या सगळ्या जिवितांत परजळून दी, विस्तारून दी, फांकून दी म्हणून त्या सोम्याची ससाय मागून गावया गीत म्हजे सांगाता तूं राव, हांव तुजे शिवाय जियेना. पान नंबर 15. मुझे सांगता तूं राव ए जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना. मुझ्या सांगाता तूं राव ये जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना. मुझे सांगता तूं राव ए जेसू, तुजे शिवाय जियेना. मुझे सांगता तूं राव ए जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना.
Come, Lord Jesus. Stay with us, Lord. Touch and bless each and every one of us, Lord. Come, Lord. Stay with us, Lord Jesus. आमचे संगताला वांगी येसूया. काळोखाच्या वेळात उस्वाडसा, मोरानाच्या वेळार जीव मोसोसा. काळोखाच्या वेळार उस्वाडसा, मोरानाच्या वेळार जीव मोसोसा. दुःखाच्या वेळार आवय तुसा, बेमाका दिसताना बापय मोसोसा. दुःखाच्या वेळार आवय तुसा, बेमाका दिसताना बापय मोसोसा. मोच्या सांगाता तुरा ये जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना. मोच्या सांगाता तुरा ये जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे जीवित हालेलुया, तुझं उज्ज्वल हालेलुया, हरी एकल्या किती सोम्या. दुकोळाच्या वेळार पाऊस तुसा, आवराच्या वेळार दोन्ही मोजीसा. दुकोळाच्या वेळार पाऊस तुसा, आवराच्या वेळार दोन्ही मोजीसा. कष्टाच्या वेळार इष्ट मोससा, दुभावाच्या वेळार बरवो सोमोसा. कष्टाच्या वेळार इष्ट मोसोसा, दुभावाच्या वेळार बरवो सोसा. मोच्या सांगाता तुरा ये जेसू, हांव तुजे शिवाय जियेना. मोच्या सांगाता तुरा ये जेसू, तुझे शिवाय जियेना. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus, for touching us, for being with us each and every moment, for leading us, Lord Jesus, for guiding us, protecting us each and every day of our life. You are there with us, Lord. We are not all alone. You are there. You are there to strengthen us. You are there during those moments of our suffering, pain, and you are there to lead us, guide us. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो, समारियाची स्त्री वाक्या 7 अध्याय 4 ती म्हणता, म्हाका पियोंक इल्ले, जेजून तिच्या लागीं म्हणलें उतरां, म्हाका पियोंक इल्लें उदक दी. आनी तक्षण ती म्हणटा, तूं जुदेव आनी हांव एक समारियन, तर तुवें म्हजे लागीं पियोंक मागचें म्हळ्यार कशें? आनी जेजू वाक्या 10 म्हणटा, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें?
आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तूं ताचेच लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दिता आसलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगचेनो आमी आजच्या पांयतळा येता ताचे लागीं आमी मागता. कित्याक जेजून शिकयल्ल्या सांगल्या त्या उतरांचेर आमी पातयेवन मोगाचेनो देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तूंच ताचे लागीं म्हणटी आसली आनी मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. आमकां कळीत आसा जिवीत वालचें ताचे तावन, जिवीत दिवची झर वालची ताचे तावन, जिविताची कुरपा वालची ताचे तावन आनी त्या देखून आमी एक पोटी ह्या झरीच्या लागीं येता. ह्या झरी लागीं बोबो मारता. आमची बिरमोत पाव, आमची काकुल्त कर, आमकां पाव, तुजी कुरपा दी. कित्याक ह्या भंडारांत उणें पडना. ह्या भंडारांत दिल्ल्या तितलें सडीत भरता, वालता, ओमता. हांगसर उणें जायना मोगाचेनो. हर एकल्याकी तो ददोशी करता. आनी त्या देखून आमी पळयता ह्या दिसांनी लोक धांवता मागण्याच्या केंद्रांक, रेतेरेच्या केंद्रांक, येणे आनी तेणे ताका सोदून ह्या जरी थंय तान बूक थांबोवच्या बगोवच्याक. कित्याक ताचे तावन मेळची ती कुरपा सकत ताचे थंय मेळचें तें दादोसपण दुसरें खंयी मेळोवंक साध्य ना मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो. इसाया प्रवादी अध्याय 40 आनी 4 वाक्यात 3 म्हणटा, ताणेल्ले धरणीक हांव उदक ओतलो आनी सुके बळीचेर उदकाची व्हाळ. हांव तुजे संततेचेर म्हजो आत्मो ओतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. त्या लागून सगळ्यांक हर एकल्याक तो पावता, हर एकल्याची तान बूक तो थांबयता. आनी किर्तन 109 वाक्य 9 म्हणटा, कित्याक ताणेल्ल्यांक ताणें ददोशी केला, बुकेल्ल्यांक ताणें आपल्या देण्यांनी भरली. त्या लागून हर एकल्याक ह्या तेस्ट मापान तो दिता. आनी त्या लागून जेसू जुवांव सवांजेल अध्याय 7 वाक्य 30 आनी 7 म्हणटा, कोणी ताण येला जाल्यार तो म्हजे सशी येवं आनी पियों. न्ही कुडीची तान बगोवचें उदक मोगाचेनो, आत्मीक तान बगोवची जर आनी हें उदक सुमया तावन आमकां लाभची. ही कुरपा सुमया तावन आमकां लाभची. ताचे बगार दुसरें खंयी साध्य ना मोगाळ भवनो आनी भयणीनो. आनी तसल्या सुमया मुखार आमी आसा मोगाचेनो, तसल्या सुमया मुखार आमी आसा. दानियेल प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 3 वाक्या 40 आनी 1 तावन वाचलें जाल्यार थंयसर म्हणा, आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी भिरांत धरता आनी तुजे मुखामळ सोदता. आमकां लज्जेक पडोवन दिनाका. बगा तुजे दुलोबायन आनी तुजे व्हड काकोतीन आमकां सलय. ही उतरां एक घडी आमी सांगता म्हणया मोगाचेनो. आमी सगळ्या काळजान, आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजो पाटलाव करता, तुजी भिरांत धरता, तुजी भिरांत धरता आनी तुजे मुखामळ सोदता. आनी तुजे मुखामळ सोदता. आमकां लज्जेक पडोवन दिनाका. आमकां लजेक पडोवंक दिनाका. बगार तुजे दुलोबायन बगार तुज्या दुलोबायेन आनी तुजे व्हड काकोलतीन आनी तुजे व्हड काकोलतीन आमकां सलय. आमकां सलय. तुजे दुलोबायन तुझे दुलोबायन आनी तुजे व्हड काकोलतीन आनी तुजे व्हड काकोलतीन आमकां सलय. आमकां सलय. आमकां सलय. आमकां सलय. आमकां सलय. आमकां सलय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ताच्या व्हड दुलोबायन त्या काकुलतीन सोलोंचो सोमी आमच्या मुखार आसा मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. आनी त्या लागून तूं त्या जेजून त्या स्त्रियेक म्हणली उतरां, तुमी नेनासल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जानासल्याक आराधन करता. सोबीत उतरां. तुमी जाल्यार तुमी नेनासल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जाना आसलेल्याक आराधन करता. त्या देखून ह्या सोमयाक आमी जाना आसा. ह्या सोमयान आपणाक सामका उगडापें केला आनी विविध संगती मारिपा ताणें आमकां ताची वळख दिल्या आनी प्रत्येक जावन देवाच्या उतरां मारिपा, पवित्र पुस्तकां मारिपा. त्या देखून आमचो देव जिवो देव, जिवंत देव मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आमी ह्या दिसांनी मस्त संगत्यो आमच्या भारत देशान घडच्यो आमी चिंत आसतना, आमी पळयत आसतना, मस्त बडी वारून पळयतना
कोण तो देव ताच्या लोकान आनी एकल्याक जिवेशिमान संतोष पावताना आसतना दादोसपण बघताना तो देव संतोष पावता गी तो देव गी ताणें त्या देवाक ते जाण आसात गी तातूंत आमी म्हणचे नेनासल्या देवाक आराधन कर आज त्या देवाच्या नांवान नाका जाल्लें पुरो संवसारार घडोवन आसा मोगाचें नाका जाल्लें धर्माच्या नांवान जातीच्या नांवान आनी खंयच्या नांवान कोणाक जिवेश मारचें आनी कितें दसवाड करचें आनी संतोष पावचें आमी देवा खातीर केलां आनी धर्मा खातीर केलां खंयचोय तो जीव देव तो जाण आसलो देव जाल्यार हें वळखून घेवंक साध्य आसा गी त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीन आमच्या सोमयान सांगलीं उतरां आमी जाल्यार जाण आसल्याक आराधन करता आनी जाण आसलो देव एकत म्हणटा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग तुज्या दुस्मना बक्षी त्या देवाची उतरां तितलींच आनी त्या कुर्सात हांव त्या देवान म्हणलें बापा तांकां बक्षी बापा तांकां बक्षी कितले बोटी 770 बोटी बक्षी न्हय फारीकपण न्हय जिवेश मारचें आनी त्या देखून एक कुणी केल्ल्या वेळार कांय नाक देवा सताळो तुजो भाव खंय आसा हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो गी वय तुज्या भावाचो राखणो तो ताळो आयकल्लो आमी जर तर जाण आसलेल्या देवाक आराधन करता जाल्यार आमी फकत मोग मात करियेत ना फारीकपण ना दुस्मानकाय मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून त्या जाण आसल्या देवा मुखार आमी आसा त्या देखून आमी त्या देवाक वळखता त्या जाण देवाक आमी जाण आसा ना नंबिरवा जिवंत देवरू येसू आमी पातयेवचो तो जीव देव जेजू क्रिस्त त्या देवा मुखार आमी आसा मोगाचें न्हू आनी त्या देखून तो जेजून त्या ग्रेस्त तरणाट्या म्हणलें माते वसवांजेल अध्याय 19 वाक्य 21 संपूर्ण जावंक तुका कुशिया जाल्यार वस आनी तुजें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दूड दुर्बळ्यांक वांटून दी सर्गार तुका दिर्वे आसतलें दुर्बळ्यांक आनी एकल्या तें देवाक पळय हें सांगलें आनी कीर्तन 135 वाक्य 15 म्हणटा राष्ट्रांच्यो मुर्ती फकत रुपे आनी भांगार मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो तांकां तोंड आसा पूण उलयनात दोळे आसात पूण पळयनात तांकां कान आसात पूण आयकनात तांच्या तोंडांनी स्वास ना त्यो करतात ती आनी तांचेर विश्वास दवरतात ती सगळीं तांचे सारकी जातली त्या देखून आमी ह्या पात्रांनी वस्तूंनी गेल्ल्या देवाक आराधन आमी आराधन करचें जिव्या देवाक जो देव जाण आसा जो देव उलयता तो देव समजता जो देव आमच्या सांगाता रडता आमकां पडलेल्या उखलता जो देव आमच्या सांगात आसा इम्मानुएल जाण आसलेलो त्या देवा मुखार आमी आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देखून त्या देवाचेर आमचे पातयेनी भावार्थ आमी घट करया आमी पातयेल्लो देव तो आमी विश्वास दवरलो देव आमी वळखलो जाण आसलो तो जिवंत देव मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देवा मुखार आमी आसा त्या देवा भायर आमकां जिवीत ना मोगाचें न्हू आमी पातयेल्लो जिवंत देव त्या देखून आमचें सगळें जिवीत ताचेर आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू ताचेर आमी पातयेन दवरया आनी त्या देवाची कृपा मागून ताचो मोग साकोन आमचो भावार्थ ताचेर आमी घट करून आमी गावया गीत ना नंबिरवा जिवंत देवरो येसू पान नंबर 135 समिस्त आमी उबे रावया आमचो भावार्थ आमी घट करया मोगाचें न्हू पातयेनी गीत आमी गावया आमी पातयेल्लो देव म्हजो जेजू हांव आपयतना धांवन येवचो म्हाका जल्म दिल्ल्या आवयच्या की मोग दिवचो उत्तीम ताचो मोग जावन आसा हांव खंय गेलो कितेंय गेलो म्हजी जतन करचो म्हजो देव हांव कितलोय पातकी कितलोय अस्कत कितलोय वायट हांव केलां म्हजो देव म्हाका सांडिना म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा म्हजो मोग करता हांवें पातयेल्लो म्हाका जाण आसचो आमी वळखलो देव आमी जाण आसचो देव तो जिवंत देव त्या जिवा मुखार आसा आमची पातयेनी आमचो भावार्थ घट करून आमच्या विश्वासाचेर दवरून ही गीत आमी गावया
ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು. ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವರು ಯೇಸು, ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವರು ಯೇಸು. ಲಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ. ರಾ 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 ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ. ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು, ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು. ಪಾಪಿನ ಮನಮರಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು, ಪಾಪಿನ ಮನಮರಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು. ಹಸಿವಿಂದ ಬಳಲಿದರು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು, ಹಸಿವಿಂದ ಬಳಲಿದರು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು, ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया. आम्ही आपयताना धांवनसो आमचे लागीं उलोवचो. जर तो जिवंत देव ताचे उतारी तें जिवे, हर एक पटी तें उतार जिवे आमचे लागीं उलयतना. तर आसा त्याच जेसूची उतरां पवित्र पुस्तक मारिपात आतां आमी आयकुया. देवाच्या उतराची सकत कृपा आतां आमी जोन घेवया. 93 500 को सोमिया मुझा तू कहाओ तानेला सांगता सोमिया मुझा तू कहाओ तानेला आश्रु सुदू तू
तुझो आयला सोम्या आसरो सोदून तुझो आयला आसरो सोदून तुझो आयला सोम्या आसरो सोदून तुझो आयला तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुझे कृपेन जीव म्हाका पावो कर तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुझे कृपेन जीव म्हाका सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 8वो अध्याय 22 तावन 25 वाक्य. एक दीस जेजू आपल्या शिष्यां सांगाता दोणीर सोडलो आनी आमी सरोवराच्या पोलतडी या म्हणालो. अशें ते भायर सरले. मुखार वेता वेता जेजूक न्हीद पडली. तितल्यार सरोवराचेर एक जड वारें मारूंक सुरू जालें. दोणी भितर उदक भरून ते सर आपायान पडले. शिस जेजू जशें आयले आनी ताका जागोवन मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडतांव म्हणून बोबाटले. जेजून उठून वाऱ्याक आनी उसांबळ्ळाऱ्यांक बसतायलें. तेदवां वारें वादळ रावलें आनी सक्कड शांत जालें. उपरांत ताणें शिसा लागीं विचारलें, खंय आसा तुमचो भावार्थ? देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्यानो हेंच उतार आमी आदल्या मागण्या जमातेर वाचल्लें आनी आदल्या मागण्या जमातेर आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा. आमच्या ह्या खरेस्माच्या काळार विविध उद्देशांक मागचे की आमच्या जिविताच्या दोणीर जेजू आसचें बरी आमी मागोवंक जाय. आनी जर तर जेजू आमच्या जिविताच्या दोणीर आयलो जाल्यार जिवीत म्हज्यान तुजें नंदन जाता म्हणल्या विशयांत आमी एक थोडो नियाळ केलो मोगाच्यानो. आज आमी तेंच उतार मुंदरसो नियाळ करता. जेजू आमच्या जिवितांत आसल्यार कित्याक म्हज्यान तुज्या जिवितांत विविध गणितां दुखाचीं गणितां घडटा आसतना कित्याक तो मौन आसा? कित्याक म्हज्यान तुज्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येवन आसात तरी आमी मागता तरी जेजू आमकां जाप दिना. जिवितांत आमी कामाक लोक दवरल्यार पयशे दिल्यार तो काम करता आसतना आनी आमी मागता सोम्या आमच्या जिवितांत कांय म्हणे बरें जावं दी म्हणून कांयच बरें घडटा आसतना मुस्तपोटी आमी गादो कोसता आनी बियाळो घालता तरी पूण फळ येता आसतना जावंक पुरो आमचो गादो एक वेव्हाराचो गादो जावंक पुरो आमचो गादो एका शिकपाचो गादो जावंक पुरो आमचो गादो वावराचो वावर करचो जागो. मस्तो रितीर हांव तो मोगाच्यानो मस्तो प्रयत्न करता तरी पूण फळ येता आसतना कितलेंगी आमकां कोणेंगे पुरा सांगलें तुमी मस्तो वयर येतात जिवितांत म्हणून सांगलें पूण कांय वयर येवचें लक्षण दिसना. जेजू कडेन मागता आसतना कांय जावाब येना. आयच्या दिसा आमी नियाळसो विशय जावन आसा. जेजू दोणीर वेता वेताना न्हिदलो आनी वारें वादळ येयल्यार जेजू उठाना. सीस आकांतान भरले आनी सोमी म्हणटा खंयसर आसा तुजो भावार्थ? तर मोगाच्यानो आज आमी नियाळ करता आसतना उडास दवरया. सोमी जेजू कित्या खातीर तो न्हिदलो? तो जावन आसलो निश्चिंत जावन आसलो. वारें वादळ
येवन आसा तरी स्वामी जेजू निश्चिंत जावन आसलो. असले एका निश्चिंत रावचे तसल्या एका मट्टाक हांव तूं वयर येवंक सकान गे म्हणलें चिंताप हांवें तुवें चिंतिसाय मोगाच्या न्हू. हांव तूं केदाळय चिंतीत जावन आसा पूण जेजू निश्चिंत जावन आसलो. कारण कीर्तन 23 अध्यायांत 4 वाक्य म्हणटा मोगाच्या न्हू, खळक्या फलक्यांत हांव सालान तरी कसलेच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. जेजू जाणा आसलो आपूण खंयसर आसल्यार म्हजो बाप म्हजे सांगात आसा. आनी त्या देखून तो दोनीर येता आसतना वारें वादळ आयलें तरी निश्चिंत जावन न्हिदोन आसलो, कित्याक तो जाणा आसलो म्हजो बाप म्हजे सवे आसा. म्हाका कितेंच ह्या संवसारांत घडोवंक साध्य ना. आपणाक कुर्साचें मरण मरचें जाल्यार बाप तें कुशी व्हरता, त्या देखून म्हज्या जिवितांत तें जाता शिवाय ना जाल्यार म्हज्या जिवितांत कितेंच वायट घडोवंक साध्य ना. असलें एक बळादीक चिंताप मोगाचें न्हू जेजू थंय आसलें. आनी त्या देखून जेजू निश्चिंत जावन आसलो. आनी असलेंच चिंताप आमकां भोगोवंक पुरो तो देव त्या देखून तो निश्चिंत आसलो. पूण आमी दानियेलाच्या बुकांत पळयलें जाल्यार ताका मागोनोजो म्हणून थंयसर खट्टपणां आसलें जाल्यार तो दानियल जाणा आसलो आपणाच्या जिवितांत देव म्हाका सोडिना. त्या देखून हर एक दीस मागचे बरी 3 फावटी दिसाक मागा लागलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या दानियेलाक रायाच्या आज्ञा प्रमाणे सिंहाच्या दोलींत घालो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू, असल्या संदर्भारी ताका सर्वेस्परा देवान सिंहाचें तोंड बंद केलें आनीक ह्या दानियेलाक राखलें मोगाचें न्हू. कित्याक दानियल जाणा आसलो खंयच्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पर म्हाका सोडिना म्हणल्या त्याच भरवश्यान निश्चिंत तरान रायाचें आज्ञा आसलें जाल्यार मागणें करूंक लागलो मोगाचें न्हू. आनी थंयसर आमी पळयता पावल आनी सिलास बंदेंत आशिल्ल्या वेळार ह्या लोकांनी तांकां बंदेंत गेल्ल्या वेळार ते निश्चिंत जावन अर्गां होगळाप स्तुती गायनां गावन आसले. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तांकां थंय तांकां सुटका लाभली. तांच्या जिवितांत तांचे ते कितें बंधन आसल्यो संकल्यो त्यो पुरा मोडल्यो मोगाचें न्हू. तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत निश्चिंत जावन आसचें तर कित्याक म्हणलें सवाल खंडीत जावन उब जाता. हें कशें साध्य गे म्हणलें चिंताप उब जाता. त्या देखून हांव 3 मेटां आज हांव नियाळ करता. पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव मुस्तबोटी आमच्या जिवितांत उलयना ह्या ताची खुशी दाखयना जावंक पुरो तो सर्वेस्पर देव ओगस्सू रावता. कांय एक सायन ना, कितेंय घडना, ओगस्सू टोटल सायलन्स. जेजूच्या जिवितांत 30 वर्सां जेजूच्या जिवितांत कांय घडलेलें ना. तो देवाचो पूत जावन आसलो जाल्यार थंयसर तो वाड आवळताची जावन आसली, आत्म्याची वाड आवळतो जावन आसलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मुस्तबोटी देव कांय उलयना. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय तो वाड आवळ भितरल्या भितर करनासा. जावंक पुरो आत्म्याची वाड आवळ आमचे थंय सकत संदर्भ तो वाडयत आसा. आनी त्या देखून तो कांय उलयना पूण मौन दिसता. पूण थंयसर वाड आवळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावन आसा. त्या दावीद रायाक ताका राय म्हूण मागिल्लें तरी पूण तो राय जावना. जायतीं जिवितांत ताच्या उपरांत
मस्त वर्सां विविध घटना ताच्या जिवितांत जाली. ताणें दावाचें पडलें, गांव सोडून दावाचें पडलें, खंय सारकें ताणें बुकेन रावचें पडलें, रानांत बुयारांत रावचें पडलें. सर्वेस्पर देव त्या कश्टा वेळारी ताका ट्रेन करनासलो. ताच्या जिवितांत खंयसरी सर्वेस्पर देवान ताणें सांगून ताणें दाविदान म्हाका तुवें राय म्हूण मोकलय, पूण आज कालें जालां सोमिया, हांव कित्या खातीर बुयारांत हांवें चियेसें पडलां, कित्या खातीर हें सगळें सांडून हांवें वचचें पडलां म्हूण सांगून ना. कित्याक थंयसर तितलें पुरो घडटनाय देव ओगोस आसलो. दाविद्रायाच्या जिवितांत विविध घटना जावची, ताजे थंय एक मारपाड जावन आसलें मोगाचें न्हू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजूच्या जिवितांत ही आमी पळयता. सालोकाच्या 2 अध्यायान 52 वाक्य म्हणटा, जेजू देवाक आनी मनशांक मानवून वाडोवंक लागलो. 12 वर्सांच्या प्रायार तो देवाळांत देवाच्या उतरा विशयांत तर्क करतलो, पूण ताणें प्रिचींग कांय करूंक ना. ताणें देवाचे उतार कांय प्रगट करूं ना. तर्क करना, जाणवय तो वाडयत आसलो. तशेंच मोगाचें न्हू, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मुस्तबुटी देव ओगोस्सो रावता. ह्या आमच्या जिवितांत धैर्यान भरच्याक जावंक पुरो. ह्या जिवितांत विविध सन्निवेशा मुखांतर म्हाका तुका घट करता जावंक पुरो. एक बायबलांतलें उदाहरण तुमकां दिता मोगाचें न्हू. जेजूचें तें सांगल्यार मुस्तबुटी आमकां भोगता तो देव न्ही, ताजे ते विशिश्टतेन तातूंत आमकां कशें जाता. पूण आमच्या सद्या मनशाची गत कितें? एक सद्या मनशाचें उदाहरण दिवचें जाल्यार जाकोबाचो पोतू जुजे. वो जुजेक आमी पळयता ताका एक सोपण पडलें मोत खेळना अध्यायांत. आनी थंयसर घरा वचून तुमी पळयत 5व्या वाक्यांत न्हू आमी पळयलें जाल्यार ताका एक सोपण पडटा आनी तो तांच्या भावा कडेन सांगता, हळे ओट्टू आमच्यो पेंड्यो आसल्यो, म्हजी पेंडी नीट उबे रावली आनी तुमच्यो पुरो पेंड्यो म्हाका भागोवन नमस्कार करूंक लागल्यो. आनी भाऊ म्हणाले, असो अर्थ कितें? तूं व्हडलो सण, हांव कितें तुमकां नमस्कार करूंक येता गे? आनी ते मोसरान भरले मोगाचें न्हू. दुसरे फावटी ताका सोपण पडलें आनी तो म्हणालो, म्हाका आतां एक सोपण पडलें, सूर्यो, चंद्र आनी 11 नखेत्रां येवन म्हाका नमस्कार करनासलीं. आनीक ताजे आवय बापूय म्हणटा, कालें तुजो अर्थ आमी कितें, हांव बापूय जावन तुका नमस्कार करूंक येता, कालें तूं तेजो व्हडलो जाण जाता गे, कालें तूं उलोवन आसाय. आनी उरले भोव पुरा मोसरान भरले. आनी उडास दवरया, हें सोपण पडल्या उपरांत ह्या जुजेच्या जिवितांत जाल्ली अनाहुतां एका फाटल्यान एक मोगाचें अनावत. हांव विस्तारून सांगूंक वचना. हांव सांगता, ताका पुट्टू बायंक गेलो, ताका विकलो आनी तो खंयसर पुरा पावलो. आख्रेक थंयसर फोंतिफरासाच्या घरा वयता आसतना त्या फोंतिफरासाच्या बायलेन पातकाक उडयल्ल्या वेळार त्या पातकांतावन सुटोवन हो जुजे आयलो. आनी येता आसतना उस्तुरू आनी भियान थंयसर नाका म्हणून हाचो दोगलो तिणें वोन काडल्या वेळार दोगलो तिच्याच तातान सोडून हो धांवन आयलो. सताचें तें आसलें. आनी जाल्यारी त्या बायल मनशेन फुटी मारल्यो आनी तो दोगलो दाखयलो. सगळ्यांनी तें पातयलें आनी ताका वचून जैलान गेलें मोगाचें न्हू. जैलान गेलें. त्या मनशाक कशें जायत हांव इतलो सतेवंत आसा, हांव कित्याक जैलान पडलो, हांव हांगा जैलान कितल्या वर्सां जावन कुसोन आसा, म्हाका कोणूच हांगा जावन भायर हाडच्या पंचायत केरनात. सर्वेस्परा तुवें म्हाका असलें एक सोपान दाखयलें, हांव एक व्हडलें एक नखेत्र जाता आनी सगळे म्हज्या मुखार नमस्कार करता म्हणटात आनी असलें पुरा तुवें स्वप्नां दिवन म्हजे लागीं उलयलें. सोम्या खंयसर आसा म्हज्या जिवितांत, सगळ्या म्हज्या जिवितांत अन्याय अनित मात्र जाला आनी तूं कित्या सोम्या उलयनाय? सोम्या हांव तुजे लागीं इतलें मागोन आसा, कित्या सोम्या तूं उलयनाय? म्हज्या जिवितांत इतलें आकांतां येवन आसात, इतले खंत बेजाऱ्याचे सन्निवेश एका वयर एक घडोवन आसात. जे सर्वेस्परा कित्या तूं उलयनाय? कित्या तूं मौन रावलाय? ह्या 25 वर्साच्या बायलेन असोय मोस केल्ल्या वेळार खंयसर आसाय सर्वेस्परा, खंयसर आसाय.
आनी थेदाळाय सर्वेस्पर खंयसरी उलोवना मोगाच्यानो थंय एक सामान्य कैद जावन कैद्या सांगात आसलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका एक स्वप्नाचो अर्थ एका त्या रायाच्या घरांतल्यान आयिल्ल्या दोगांक सांगता ते स्वप्न सांगले अर्थ समान जाता आनी एकलो तो भायर वयता आसतना ताजे कडेन सांगता आळे तुका वाचता येता राय त्या वेळा म्हजो उडास दवर पूण तो मनीस ह्या झुजेचो उडास दवरना आनी हो झुजे चिंतूंक बरो खंयसर आसा देव हांवें ह्या स्वप्नान हांवें करेक्ट अर्थ करून सांगला आनी ह्या मनशाक सांगला तूं राया कडेन गेल्ल्या वेळार म्हजे बसत एक उतार घाल आनी म्हाका भायर हाडलें तरी वो देव खंयसर आसा कित्याक म्हाका उलयना कित्याक हांवें मागलें म्हजें इतलें बरो हांव मागतां आनी तरी पूण सर्वेस्वर देव कित्या खातीर म्हज्या जिवितांत उलयना आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाच्यानो अशें तो मनीस भायर वचून 2 वर्सां संपल्या उपरांत उत्पत्तीच्या ग्रंथात 41 अध्यायान पयलें वाक्य म्हणटा 2 वर्सां उपरांत फाराव्याक एक सोपण पडलें त्या जैलान कितलीं वर्सां आसलीं आमी नेणाव तरी पूण ताणें एका बादशाह गेल्लो म्हळ्यार ताजे स्वप्नाचो अर्थ सांगून वाचलेलो मनीस भायर वचून 2 वर्सां जालीं त्या वेळार तुमी चिंता मोगाचें न्हू हांवें तुवें चिंतूंक जाय ह्या झुजेक कितलीं वर्सां तो कश्टालो सर्वेस्पर देव मौन जालो उलयना न्हिदल्यात परिस्थितीर कशें बोटीर ते शीस आसतना जेजू थंयसर आरामशे न्हिदलो गे तस प्रमाणे ताच्या जिवितांत झुजेच्या जिवितांत सोर कश्ट मेळ्ळ्या वेळार सर्वेस्पर देव न्हिदूनच आसलो ताका उठोवन ताका रक्षण दिवंक येवंक ना मोगाचें न्हू केवल आख्रेक त्या उतराचो ताज्या रायाचो स्वप्नाचो अर्थ सांगता आनी उपरांत राय ताका एक प्रधानमंत्री करून घालता उपरांतले ताजें जिवन वर्तें जाता आनी त्या मस्त वर्सांच्या प्रायर ताजे भाऊ आनी बापूय येवन ताका नमस्कार करतात आनी म्हणटात वय तूं व्हरतो आनी बरो म्हणटा तें तुमी सगळ्यां ह्या विशयान जाणात आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो उसल्या पावंडा पावलो ताजे भाव आयले ताजो बापूय आयलो ताका व्हरतो म्हणून मानून घेतले ताज्या आश्रयाखाल ती आसली आसेंत सवाल म्हज्या आनी तुज्या घडिता जिवितांत घडोवन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या दोणयेर सर्मी जेजू आसा कुमगारा वेळार आमकां पाद्र्यापान शर्मावार सांगिल्लें सगळ्यांक उडास आसा तुमच्या थंय खाळसांत जेजू आयला आनी मुखलें तुमचें जिवन परिवर्तन जाता तुमच्या जिवितांत सगळें बरें जाता जेजू तुमच्या काळजांत आसा जेजू तुमचे सगळें आसा आनी आज हांव तूं म्हणटा जेजू खंयसर आसा कित्या खातीर म्हजो आनी तुजो जेजू मौन जाला कित्या खातीर म्हजो आनी तुजो जेजू मौन जाला घरांत मरणां जातात घरांत पिडा आसा शिकलेतल्या मंड्याक रेगाना शिकल्यार फेल जाता शिकल्यार मार्क्स मेळनात काम केल्यार इनकम येना खंयसर आमी उलयल्यार पुरो आमकां उलटा उलयतात खंयसर दग दितात समस्या समस्या जातात जेजू कित्याक म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसचो तो जेजू कित्याक मौन जाला सर्वेस्पर देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावं पुरो मौन आसा म्हाका आनी तुका परिवर्तन करन तुका आनी म्हाका घट करन आसा विविध संगती सन्निवेशान मोगाच्यान मुस्तुपुटी म्हाका तुका तें कळना जिवितांत विविध सन्निवेश फेस करूंक जावं पुरो ह्या सिसांनी दोनी येत आसतना ते व्हडले वारे वादळे आसतना सोमी जेजू चिंतून आसलो हे सीस असलें वारें वादळ येत आसतना म्हाका म्हजें धैर्यान ते म्हणटाले बावार्थ दोन जी येताले आनी म्हणटाले आमकां कितेंच जायना तांकां अधिकार दिल्लो सर्वेस्परा देवान जेजून सांगलें पळय सोरोप इच्यो आनी सगळें दुस्मानाचें बोड सगळें पांया तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनीक थंयसर मुस्तू कडेन उल्लेख आसा सांपेद्रू ताणें सांगिल्लें पळय सर्गींच्यो सवी हांव तुका दितलो कितें कितें संवसारी तूं आडवरताय सर्गीं तें आडवरलें जातालें कितें कितें संवसारी सोडयताय सर्गीं सोडयलें जातालें पुरा जाय तितलें सांगिल्लें मोगाच्यान तरी पूण ह्या सिसांक तो अधिकार उपयोग करूंक ना सन्निवेश आयिल्ल्या वेळार भियेले त्या देखून पयल्यान पयलें सर्वेस्पर देव मौन जावन आसूंक पुरो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हाका आनी तुका खंयसर तो ट्रेन करता आनी तो आशेता
हांवें तुवें घट जावचें बसत म्हज्यान तुजें जिवीत विविध सन्निवेशा मुखांतर घट्ट जावन पत्रा कुडक्या बरी घट्ट जावन हवान तूं मुखलें जिवन आशिर्वादी जावच्या खातीर म्हाका तुका मारफाड करच्या खातीर तो सर्वेस्पर देव सायलंट आसूंक पुरो या मौन रावन आसूंक पुरो हांवां तूं नेणाव त्या देखून हांवें तुवें बरोवंक जाय म्हजो देव हर एक करता म्हज्या बऱ्याक. दुसरी संगत तुरे मौन आसता मोगाच्या न्हू तो उरिल्ल्या संगतींक तयार करच्या खातीर म्हज्यान तुज्या जिवितांत मौन आसा जावंक पुरो. आमच्या जिवितांत कांय आमकां करूंक जाय तरी पूण उरल्यो थोडे कडेन थोड्यो संगती तयार जायचे त्यो तयार जाता म्हणसर आमी ताच्या पयल्यांत जालें जाल्यार कश्ट जाता आनी त्यो सगळ्यो संगती तयार जाता म्हणसर देव मौन रावता. उदाहरणाक हांवें सांगचें मोगाचें न्हू मोरयेक गाब्रियल बडवो भेट जावल्या उपरांत ती गुरुवार जाता तिका विशय पुरा सांगता गाब्रियल बडवो आनी ह्या वेळार मोरी उडास जाता. आतां ह्या वेळार कितें करचें खालें करचें म्हणून एलिझाबेथागेर धांवता. पयत पुस्तकांत आमी पळयता सांलोकाच्या पयल्या अध्यायांत मोतन वाक्य ताणें पळयता हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवी गेली. थंय जाकाराच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथ तिणें नमान केलो. एलिझाबेथेन मोरयेचो नमान आयकतच तिच्या कुशींत आसल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पळयतात्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान अशें गाय लागलें पुरो आसा मोगाच्या न्हू. जर तर एलिझाबेथाक पयलेंत भुरगें जाल्लें तिका म्हाताऱ्या प्रायार भुरगें जाल्लें न्ही तिका थर नाटपणारच भुरगें जाल्लें त्या वेळा मोरी गर्भेस्त जाता आसतना ताजो जुवांव म्हाताऱ्या प्रायाक पावतो आनी जेजू उपरांत 30 वर्सांनी ती शुभ वार्ता परगट करता आसतना जुवांवची प्राय कितली आसात आनी जावंक पुरो सर्वेस्परा देवाक गुत्त आशिल्लें जेजू मोरये मुखांतर जल्मा जाय आनी जेजू मोरये मुखांतर जल्मात आसतना त्याच वेळार थंयसर एलिझाबेथ त्या जुवांवन त्याच टायमार थंयसर त्या लगभग त्या टायमार बाळां जाय आनी जेजू सुवार्ता परगट 30 वर्सां जर करतना थंय थरनाटपणार बरोवन ताणें जिणी बदलिया म्हणून ती शुभ वार्ता परगट करूंक जुवांव जाय आसलें. पतके जिणे बदलून बरी जिणी जिया म्हणून जुवांवचो स्नान ताणें प्रारंभ करूंक आसलो. पूण एलिझाबेथेक कळूं ना म्हज्या जिवितांत कित्याक भुरगीं जावनात आनी एलिझाबेथचो न्हवरो जकारी जायतले मागोन आसलो एलिझाबेथ जायतले मागोन आसली तरी पूण भुरगें तांकां जावंकूच ना. भुरगें केदळा जालें मस्त म्हाताऱ्या प्रायर जालें. कोणाक अर्थ कळटा मोगाच्या न्हू देवाक मात्र गोत्तू कित्या खातीर एलिझाबेथेक तितल्या प्रायर भुरगें जालें. कित्याक म्हळ्यार जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना त्याच प्रायसो तो जुवांव जाल्यार मात्र थंयसर एकलो थंय स्नान दिता आनी फटाफट नेक्स्ट जेजू येवन शुभ वार्ता परगट करता. पळया मोगाच्या टायमिंग्स पळया. तशेंच आमच्या जिवितांत मस्तपुटी विविध संगत्यो घडोवंक आसच्या खातीर विविध संगत्यो सर्वेस्पराच्या कुशेकाल जावच्या खातीर कुडले तक्षणां जायनात. कित्याक विविध सन्निवेशां म्हज्यान तुज्या जिवितांत घडोवचे जाल्यार हाका पूरक जावन संगती थोड्यो घडोवंक आसा जाल्ल्यान त्यो संगती घडटा म्हणसर म्हज्या जिवितांत आनी तुज्या जिवितांत तक्षण आन्सरां येनात. आनी तिसरें कारण जावंक पुरो आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर देव सायलंट रावता. कित्याक म्हळ्यार आमकां दोळ्यांक दिसनातले सन्निवेश बदलोवच्या खातीर. सामातेवाच्या एक उदाहरण दिवचें जाल्यार सामातेवाच्या 2ऱ्या अध्यायांत 3ऱ्या 13व्या 14व्या आनी 19-20 वाक्यांत थंयसर एक घटन पळयता आनी थंय जावन आसा जेजू जल्माल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जेजूक स्वप्नान दिश्टीक पडून म्हणटा उठ बाळकाक आनी तेज्या आवयक गे आनी इजिप्ताक पळोवन वच.
परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयसर राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताजी सोदना करच्यार आसा. आतां हांगासर तो म्हणटा जेवाचो पूत तो जावन जल्माला, मोरी एक दर्शन जावन व्हडलें गडीत विशेष गडीत तिच्या जिवितान जाला. आनी वचून वचून पाप तिका त्याच वेळार कानिशमारी काडचें जावन ताणें वचून खंयेक वचून हळ्ळेक वचून तेंचें वचून पावली. जागो ना कवणेन ती थंयसर त्या एका गोदलेंत जल्म घेतलो. आनी उपरांत थंयसरी रावंक तेका दिनात. आनी म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हणटा हांगासो उठोन वच आनी एक कडेन वचून पळोवन वच. कितलीं वर्सां कितलो तेंप कांयच सांगना. कितलीं वर्सां कितलो तेंप कांयच सांगना. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा 19:20 वाक्य, हेरोद मोर्तस सर्वेस्परचो दूत इजिप्तान जुजेक स्वप्नान दिश्टीक पडून सांगी लागलो, उठ बाळकाक आनी तेज्या पतीक ताज्या आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक फाटीं वच, कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मॉर्न पावल्यात. उस्तपुटी मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत डेंजर येवचें आसा. आनी त्या दाळा सर्वेस्पर देव म्हाका तुका खंयसर गे पावयता. आमी चिंतचें काडलें म्हळ्यार आमी इतल्या कश्टांनी हांगा येवन बाळान जालीं. मोरी चिंतूंक पुरो आसली कोण ना. हांगा इतले कश्टान येवन बाळान जालीं, सोलोन पुरो जालें, एक सोमा काडटा जागोय मेळोना आनी हांगासर बाळान जालें, परत्यान उठ जावन येता म्हाका खंय येचें. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा ती तशीन गेल्ल्या वेळार इशिल्यान बळकाचो संवार पुरा जाता. बळकाचो संवार जाता. आनी उपरांत कितलो तेंप म्हणना, मस्त तेंपा उपरांत थंय फाटीं ये म्हणटा. मुस्तपुटी सर्वेस्पर देव उगस्सो मौन आसता मोगाच्यानो आमच्या जिवितान जावची अनवरां आडोवच्या खातीर. मुस्तपुटी आमकां ते ना हे ना पुरा म्हूण बगता, कितले मागल्यार मेळना म्हूण बगता. मेळ्ळें जाल्यार मुखार कालिंगी डेंजर आसता आसलें. म्हाका आनी तुका गुर्तू ना, सर्वेस्परा देवा गुर्त आसा. ह्या आका मनशाक दिल्ले जाल्यार मुखल्या दिसांनी हाचें जिवीत दुख्खी बरी जाता. त्या देखून सर्वेस्पर देव म्हज्यान तुज्या जिवितान दिना. पूण हांवान तो म्हणटा लढाई करता आनी म्हणटा सर्वेस्परा देवाक दिसाना गी इतलें मागता. कित्याक म्हजो देव मौन आसा? कित्याक वो जेजू म्हज्या जिविताच्या दोणेर न्हिदोन पडला? कित्या खातीर म्हजी इतली आखांतां म्हज्या बोवारी आसात तरी पूण म्हजो जेजू कित्या खातीर मौन रावला? कित्या खातीर मौन रावला? मोगाच्यानो विविध कारणां खातीर जेजू आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मौन आसा. आनी ह्या करिस्माच्या काळार सर्वेस्पर देव लागीं हांव तूं मागोवंक जाय. सर्वेस्परा तुज्या मौन आसल्या वेळार ह्या मौनाच्या फाटल्यान आसचीं उतरां जाणां जावंक म्हाका कृपा दी. आमी लौकीक तरान उलयतना म्हणटा जर तर एक मनीस ओगोस आसा जाल्यार त्या ओगोस रावल्ल्याच्या फाटल्यान आसच्या उतरांचो अर्थ जाणा जावचो व्यक्ती बुदवंत. एकलीं रडता जाल्यार ह्या रडण्याच्या फाटल्यान आसचे कश्ट जाणा जावचो बुदवंत. थोडे फावटी मनीस हांसोनंत आसता पळयतना पूण त्या हांसा फाटल्यानी आसचो दूख जाणा जावचो मनीस बुदवंत. तेच प्रमाणें आज ह्या करिस्माच्या काळार सर्वेस्परा देवाक लागीं आमी मागया, देवा साबार पोटी तूं मौन आमच्या जिवितांत आसाय. आमकां कळना सोमिया सर्वेस्परा ह्या करिस्माच्या काळार हांव मागता म्हाका तुज्या मौना फाटल्यान आसच्या ताज्या उतरांचो अर्थ कळीत जावचें कृपा आमकां दी. मस्त जाणां म्हजे लागीं विचारतात, तुमचे लागीं खंडीत जावन विचारतालीं देव कित्याक अशें मौन आसा? म्हज्या घरांत मॉर्न जालें, हे दिशी ल्हान भुरगें एक्सिडेंट जालें, हे दिसा भुरग्याक पिडा आयली, या अशें एक बरो मनीस पक्का करून सरलो, कित्या खातीर देव अशें करता? एक नवीन काजारी जोडी तांचो एक न्हवरोगी वकालगी सरता, खंयसर आसा देव? कित्या खातीर अशें करता? ती पळय अंगविकल जावन जल्मलें, कित्या खातीर अशें जाता? वळवळटा, कित्या खातीर अशें जावन आसा? कित्या खातीर देव मौन आसा? कित्या खातीर देवाक तोंड येवना? मुखार अनेस जाता. आमी क्रिस्तांव जांकां आमकां कितले समाजले आमकां दग दिता, कित्या खातीर देव अशें मौन आसा? आनी ह्या मौना फाटल्यान आसचें
आजचे उतरां ह्या त्या मौना पटल्यान आजचे विचार जाणा जावचे तसली कृपा सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका दिवं दी. आज वसयल्ल्या त्या वचपान मोगाच्या न्हू त्या सिसांक जेजू कित्या खातीर येतलो म्हूण गोत्तो ना. बगार ते म्हणाले जेजू लागीं म्हणाले आनी ते उठोवन म्हणाले थंयसर तें पयत पुस्तक म्हणटा सीस जेजू जशें आयले आनी ताका जागोवन मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडटा म्हणून बोबाडले. आनी जेजू न्हू उठलो आनी तांचें वाऱ्या वादळाक रावयलें आनी उपरांत तांकां एक सवाल केलें. उपरांत ताणें सिसा लागीं विचारलें खंय आसा तुमचो भावार्थ. ಎಂತ ಸವಾಲ್ ಮೊಗಾಚನು भावार्थी म्हणच्या क्रिस्तांवां जावन आसल्या म्हाका आनी तुका जेजू खंडीत जावन विचारता म्हज्या पुता म्हज्या दुवे खंयसर आसा तुजो भावार्थ. थंयसर दगदोणी हांगासर दगदोणी थंयसर कश्ट हांगासर कश्ट हाक भाव मारताय मो आमचो जेजू खंय गेला म्हूण भाव मारतात. तर जेजू ಎಂತ सवाल म्हाका आनी तुका विचारता म्हज्या पुता म्हज्या दुवे खंयसर आसा तुजो भावार्थ. असलें सवालाक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येनातल्या बरी बगार देवाक सारक्या रितीर समजोवचें बरी सर्वेस्पर देव आमकां कृपा लाभूं. आमेन. सर्गींच्या बाप्पा आमकां आमी तुज्या हातांत समर्पण करता. आमच्या जिवितांत तुजो ताळो आयकूंक तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक आनी तुका मानवोंची जिणी जियोंक आमकां आदार लाभय. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांगासर आसलेल्या प्रती एकल्याक हर एका पिडेस्तांक समर्पण करता. नाना त्या मानसीक वत्तडाक वळख जाल्ल्यांक समर्पण करता सोम्या. काम नातलेल्यांक समर्पण करता. कुटुंबांनी अशांतेन जियेवच्या व्यक्तींक समर्पण करता सोम्या. समर्पण करता आमची दिएसीस भावार्थी लोकांक आमचो देश समर्पण करता. तशेंच मुखल्या दिसांनी जावंक आसचें चुनाव समर्पण करता सोम्या. हर एक तुज्या हातान समर्पण करन तुज्या योजने प्रमाणे हर एक रूपीत कर सोम्या. हर एकल्याच्या जिवितांत तूं उलय सोम्या. तुजें हजरपण आसा कर सोम्या. हर एक बंधनांची सकत मोडण घाल सोम्या. आनी तुज्या दैवीक सक्तेन भरलेलें जिवीत जियोंक आदार लाभय सोम्या. मोगळा सोम्या तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां हर एकल्याक तूं आपड आनी आमचें जिवीत रूपांतर कर म्हण मागता. 122 पान संख्यांत जेजूच्या उतरांचें गीत आसा. बाळा भियेनाका आसा तुजे संगी सदा. बाळा रडो नाका आपय म्हाका चिनी म्हज्या. बाळा भियेनाका आसा तुजे संगी सदा. बाळा रडो नाका आपय म्हाका चिनिये तुज्या. कश्टांत आसतना पिडेत बळबळटाना कश्टांत आसतना पिडेत बळबळटाना तिला सांगात हांवें तुका. दिला सांगात हांवें तुका. तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी. तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी. मोगान बेगूंक हांव तयार आसा. मोगान बेगूंक हांव तयार
रसा बाळा पिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रोडो नाका आपोय माका चिनियेन तुझ्या सर्गींच्या बाप्पा तुझी गुण करची सकत आता आमच्या मध्ये गतवाळी हालेलुया हालेलुया हा बरा 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 बशा बरा 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 बा हीला बाबा हीला रा होली आत्माने ब्लेशरा हीला बाबा हीला रा ला 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 मशकरा बरा बरा बा हीला मामा शना ने 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 हालेलुया हालेलुया ब्लेशरा होली ग्रेस एंटर बारा होली पीस बारा 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 हालेलुया 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 होली आत्माने टचरा बरा बरा बा हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 holy wisdom, erector, bara, 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 bara. Hallelujah, 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 bala, 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 ba. Shabala, bala, 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 ba. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 आत्मिक तरण सुखी दाड असलेल्या व्यक्तीक सोमेन जेजू आपण नसा हाला बा शखरा बारी बारा बा शबरा बारा बारा बा हिला बाबा बाबा हिला बाबा बाबा राधा दादा दादा डी 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 हालेलुया 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 जीवितान सक्सेस आशेवच्या व्यक्तीक सोमेन जेजू ब्लेस करता आणि ताणे आशेले सक्सेस लाभयता आला बा हिला बाबा बाबा राबा बारा 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 बा हालेलुया 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 जिरवण समानातलेल्या बरे कणजेवण सिमची कृपा देऊन आशीर्वाद सिता म्हणता आल्या बा हिला बाबा बारा रा 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 दी 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 हिला बाबा बाबा रा 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 हालेलुया हालेलुया हाला मामा शना ना 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 हालेलुया 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 सबार जणा दैविक जाणवाय खातीर मागोन आसात आनी सोमीन जेजू देवाचे उतार अर्थ करची जाणवाय देऊन आशीर्वाद सिता हाला बा शरा रा रा हिला बाबा बारा रा दी 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 होली आत्माने ब्लेशरा 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 होली शांती एरेत्र बारा होली शांती एरेत्र बारा होली शांती सबारांच्या कुटुंबाने शांती समाधान देऊन आशीर्वाद सिता म्हण बसायता bless Lord Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. सुमियाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक घेता एक घडी आमची सर मागणी त्या सवा सुमियाच्या पांयांत आमी समर्पण करुया मोगान भवन आनी भयणीनो पयल्यान पयलें कुटुंबाचे वरास आमचे कुटुंब सुमियाच्या पांयांत आमी हाडया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक कासांदे आसो गांवांत परगांवांत आसली हर एक आमची भावंडां मोती उडास घडया सुमियाच्या पांयांत आमी हाडया आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एक कासांद्या खातीर आमी मागया भुरगीं आसात तरणाटे आसात प्रायवंत मलगणी आसात तांचोय उडास तांचे खातीर मागया विशेश तरान 10वी PUC शिकच्या आनी तशेंच विविध वर्गांनी शिकच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया शैक्षणीक वर्साचे निमाणो म्हयनो मनयत आनी ह्या दिसांनी PUC दुसऱ्या वर्गाक 10वी क्लासी परिक्षा आसात परिक्षा सुरू जाल्या थोड्यांक त्या देखून विशेश तरान ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागया सुमेची दैवीक सकत तांच्या कुडीन वाडोवन दी शिकोवंक बरी मोत शिकल्ले मतीन दवरची उरची सकत आनी बरें बरोवंक त्या हातांक सुमी कृपेन बरोवन दी म्हणून मागया आनी एक बरें फलितांश फुडें एक बरें जिवीत ह्या भुरग्यांक लाभचे खातीर विशेष तरान सुमयेची कृपा वाळचे खातीर आमी मागया मोगाच्यान हर एका भुरग्याक आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या मोगाच्या भुरग्यां खातीर विशेष तरान आमी मागया कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगला कोणा मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर तांच्या त्या सवां खातीर प्रत्येक जण विविध पिडेक शिडेक ओळख जावन कश्टतेल्या आस्पत्रेंत आशिल्ल्या ह्या आमच्या भावा भयणी खातीर मागया मस्त जाणांनी म्हजे कडेन विचारलां मागोवंक तांचे खातीर ह्या आराधना वेळार विशेष तरान सुमयेच्या पांयां दळा तसल्या पिडेस्त भावनांक आमी समर्पण करया मोगाचें विशेष तरान मागया प्रत्येक जावन लंडन जावन एक स्त्री तिका
ह्या दिसांनी कुडींत भलायकी बरी ना आनी वळवळता त्या देखून तिच्या भुरग्यांनी विशेश तरान तिच्या खातीर मागोवन सांगला. एक भाव हांगासर कुडयाळ आस्पत्रेंत आसा, ताका ऑपरेशन जालां, बेगीनच बरी भलायकी बरेंपण लाभचे खातीर ताचे खातीर मागोवन सांगला. ताचे खातीर आमी मागे अशें जायत्यांनी विविध तरांच्या मस्त जाणें मागोवन सांगला. ह्या एका प्रत्येक जाण पिडेस्त भाव भयणी खातीर सुमयेच्या पांयान ताका समर्पण करया. सुमयेची गुणगती सकत दैवीक सकत तांच्या कुडीन वाळून दी म्हणून आमी मागया. मोगाच्यान आमची वैयक्तीक त्या सवान सुमयेच्या पांयान ताळा आमी मागी दवरया. आख्या संवसारात शांती समाधान राज जावचे खातीर प्रत्येक जण आमच्या राज्यान येयली आसा, बरे मुखेल्यांक शीट बऱ्या मुखेली उद्देन येवचे खातीर आमी तांचे खातीर मागया. मोगाच्या न्हय त्या बऱ्या मुखेल्यांनी विसोन येवचे खातीर विशेश तरान आमी मागया. आमच्या DSC खातीर, आमच्या गवळी बापां खातीर मुखल्या म्हयन्यांनी ट्रान्सफर आसात. गवळी बापांनी हे सोलोन व्हरूंक आसा, तांकांय जानवाय उजवाड सुमी तांकां सांगात पण सुमी दिवन दिवन आमच्या गवळी बापां खातीर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मिसावा खातीर आमी मागया. आमच्या सरी याजकां खातीर, धार्मीक भाव भयणी खातीर, लायक मुखेल्यां खातीर आमी मागया. मोगाच्यान सगळ्या कडेन सुमयेची सकत पवित्र आत्म्यावरी वाद वाळोवन दी, सुमयेची कृपा वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी पवित्र आत्म्याची सकत मागून एक चारान जस्ट पावन आत्म्याने हिळीत बार आमी मागल्या सगळ्यांचेर, आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, हर एका सुवातेचेर सुमयाची सकत ह्या पवित्र आत्म्या मारिपात वाळोवन दी म्हणून एक चारान आमी हे पवित्र आत्म्याक समर्पण करया. कित्याक पवित्र आत्मा आमचो मजत सांगाती, पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारूंक जाय. त्या पवित्र आत्म्याची कृपा सगळ्यांनीतल्यान वाळोवन दी. आमी मागल्या हर एका कुडीक, हर एका आत्म्याक, हर एका कुटुंबाक, हर एका जाग्याक, व्यक्तींक सुमयाची सकत वाळोवन दी आनी बरेपण वाळोवन दी म्हणून त्या पवित्र आत्म्या उलो मारया. सुमया कडेन असल्या पवित्र आत्म्या वतून ताच्या कृपेन सक्तेन भरच्या खातीर आमी मागया. मोगाच्यान पावनात्मा रे प्रिया पावनात्मा रे इळे द्वारा बेगवारा anoint and bless each and every one of them, Lord, whom we have surrendered to your presence, Lord Jesus. Touch them, Lord, bless them, Lord Jesus. Heal, Lord, heal, Lord. May they experience your mighty power at this moment, Lord Jesus. May your mighty power experience, Lord. Touch them, Lord. Touch them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. Anoint them. Heal, 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 Lord Jesus. सुम्या हा पोर सुम्या या बावना हा पोर सुम्या हरी एकल्या आमच्या भुरग्यांक आशीर्वादीत कर सुम्या, भुरग्यांक आशीर्वादीत कर सुम्या, भुरग्यांक तुजी दैवीक सगळ कृपा वाळोवन दी. बरें शिकोवंक तांच्या परीक्षेने बरें बरोवंक बरें करून तांकां कृपेन सुम्या दैवीक पवित्र आत्म्याच्या ध्येयाने तांकां अभिषेक सुम्या हरी एका पिडेस्त भाव भयणीक आपो सुम्या गुण कर सुम्या, गुण कर सुम्या. आमच्या कुटुंबाक आशीर्वादीत कर सुम्या, कुटुंबातल्या हरी एका तांच्या परगामांत आसल्या आमच्या भावनांक राग सुम्या 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 राग सुम्या राग सुम्या ब्लेस ब्लेस कर. हांगासर जमलेल्या हरी एका या भावनांक त्याग संगीतांतल्यान गायल्या या भावा भयणीक आशीर्वादीत कर सुम्या. ब्लेस लॉर्ड जीसस, ब्लेस लॉर्ड जीसस, ब्लेस लॉर्ड जीसस. May your mighty power flow Jesus, flow Jesus, flow into each and every one of these, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus, bless them. लापो सुम्या आशीर्वादित कर सुम्या, आशीर्वादित कर. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, सुमेचे आशीर्वाद जोडून गव्यांक गीत हे देवाडा साक्रामेंता. येद्यावोडा Sacramenta संस्थानामात करूया पूर्वीला त्या रूपा बोधल्या नव्यो रीती आदर्या सल्वोन्मेच्या अस्कत्विष्या भावार्थाचे बोल ठेव्या.
जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यात हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्था प्रार्थुया ये देवाची सक्रामेंट घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडण्याचं बळ सदांच आमचे दय आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करो आमकां दयन फवखन जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना